हा म्हाका आता फुल पॉवर रूच येयल्या. कोणाक रूच येयल्या? तुका येयल्या वा तुमका येयला रूच तुमका येयला. सो गाईस आता हेतून बरो रवो घातलेलो हा. बरो वास येयलो पळयात. Cheers my bro. हा किये करता गो आम्ही? सो गाईज आयज आम्ही करता निरपणसाची कापा. करा या पहिले सोलून काढता तर सगळं दीक. इतना आवाज कर रहे हैं लोग ना. ए नो होय गो कितले आहात ते गोटेर. इतने सारे अपने घर के लिए क्या क्या ला रहे होंगे. पळयात. सो गाईज ह्यो न्हू सोलपाक मातसो डिफिकल्ट असता म्हणून हांव कितें करता सांग, पयलीं हांगा कापां मारता आनी मागीर असो सोलता पळयात. शॉर्टकट. शॉर्टकट. डस्टबिन इधर है. मैंने इतना सारा पत्ता क्यों काटा है. हा किये चालू हा? ह्यो सोलप चालू हा निरपणस. मागीर खावया मगो बरें. हय. खावया मगो. हाँ हाँ. लिंबू पाणी. हा आमची गॅस हा रेडी आणि खटोला. पुढे आता हांव हेतूर घालता हळद. ओके मॅरिनेशन. दीदी हल्दी थोड़ा जल्दी डालो. बस हल्दी नमक उस तरफ है. सो गाइस आता हेतूर वयता एव्हरेस्ट का तीखा लाल. ज्यादा तीखा मत करो, सब तीखा निकल जाएगा. बस. मेरे को ना म्हाका न्हू सारकी तीख खावपाक खूप आवडटा आनी त्यात अवीचे ऑपोजीट. आता हांव हेतूर घालता मीठ. अवी तो चड तीख आसा ना तो. हय तो आमी सावंतवाडीच्यान हाडला पण तो सारको भगबाके घालीत जाल्या. सो आता हेतूर मीठ घातले. आता हेका बरो बाबुलो पुतुलो करून मसाज दिवपाची अशें. दीदी आप नींद में तो नहीं हो ना. नाही हो. हाँ भैया को मत कर देना ऐसे. मिर्ची पाउडर डाल के मसाज. शी कल्लो हा पळय मसालो. लालम लाल. खुशबू. आता हेका मागीर कशें फ्राय करपाचें मगो? रवा फ्राय. रवा फ्राय आमी आयज करतली. तुमकां जाय जाल्यार बेसन फ्राय सुद्धा करू शकता पण बेसनातले म्हाका इतले आवडना. म्हाकाय आवडना निरपणस बेसन. म्हणटा तो म्हाका रवा फ्रायच आवडटा. निरपणसाक इंग्लिशीन कितें म्हणटा वा? मोये खबर म्हाकाच खबर इंग्लिशीन ना. कितें म्हणटा ते म्हाका कित्याक कळोंक जाय. म्हाकाच खबर ना कितें आप म्हणटा ते. बस कमेंट करके दो. कमेंट करके बताओ. कमेंट करून सांगात कितें म्हणटा. कमेंट करून सांगात हा कितें म्हणटात ते खरेंच. आमकांय कळोंक जाय न्हू वा. हम तो अभी आनी बाड़ी में पढ़ते हैं. सो गाईस आता हेतूर बरो रवो घातलेलो हा. डीप करता सायडीन दवरता. जाय मगो सारको. फॉर्चून तेल. फॉर्च्यून तेल बरें न्हू गो मनीषा. मनीषा कसले यूज करता हेच न्हू. एक 5 लीटर का मम्मी लाती है. व्हडलो आख्खो हे कॅन कसो आसता तो डबो कसो मगो तो. तुमकां खूप जाय पडटलो. तुमचे मेंबर खूप न्हू. रोकडो काबार जातलो. आमकां तसल्यो 2 बाटल्यो जाय म्हयन्याक. 1 म्हयन्याक. हय दर 1 लिटर आमकां म्हयन्याक जाय. बरें तो आसा. 1 महीने के लिए 5 लीटर. हा तसे मेंबर आहा न्हू. हम लोग डेली कुछ न कुछ तो बनाते रहते हैं. बरें हात धुवन यो. हात धुवन यो आखसो. वारें येवंक जायना म्हणून. देसी जुगाड. ताव हेतूर अब नहीं घालता आएगा हवा. तेल. अरे हेजे वयल्या हरशी कॅप येताले न्हू. आता कॅप ना ते. कॅप येना तेका आतां. वो भी उनका देसी जुगाड़ होगा. ज्यादा तेल गिरना चाहिए बोल के. पुरो इतले तेल. आता भाजया मुगाक. म्हाका भूक लागल्या. हवा रहा. थोडा हवा ने दो. अभी उड़ जाएगा तो. हे पहिले तेल हे स्प्रेड करपाक जाय. ह्यो तवो जावन आसा मनीषाचो. हय. गिर गया तेल. असलो तेल तवो बरो हेका चड तेल लागना. गिरेगा. असले तवे म्हारग मेळटा न्हू. 800 का लाया था. 800 न्हू. हाँ.
पण बरें आहे. आम्ही हाडिया हल्लो जाय पडटा हा वय 3 years असले बरे पडटा नॉन स्टिक न्हू ते नॉन स्टिक न्हू ते डोसा नॉनस्टिक म्हटलं गावठी गावठीच बरो पडटा ते आताचे ते सगळे केमिकल ते सगळे तोंडान निकल जाते प्लास्टिक. आमचं तो वयलो गेला पण तव्याचं खड्डो झाला तरी भितर बरे फ्राय जाता माझा फेवरेट टक्कल खोड झाला तो घासून घासून. सो काय आता भाजपाचे काम चालू करूया आम्ही पयात फुल पॉवर सारखे वा पोनूच रुची येयली खायना पोटान वयता घे जाला. दर्या किनारे एक बंगलो गो बाई जीप लपलपाई. जीप हा वास येयलो न्हू बरो वास येयलो पळय. कोणाक कोणाक रूच येयली निरपणसाची ती कॉमेंट करून सांगा. वा खूप जाणां गेले असतले शुअर. जिसके घर पे बारिश हो रही होगी उसको जिसके घर पे बारिश हो रही है. कोणागेर बाबा निरपणस बी जाता आले आमका खूप निरपणस दवरात कमी ते कमी 5-6. हो हो म्हाका खूप लागा माझे फेवरेट निरपणस. निरपणस म्हारग मेळटा सवाय ना. तशें करिना ते आवटे पण जे मनशाचो हे हा पळय चिमटो त्या मनशाक सारखे एक्सपर्ट आयडिया ती पय 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 कल्ले करता ते. म्हाका तो खायला तो इझी पडटा. हय ना म्हाका हे सारकें एक्चुली हे सारकें नीट एंड क्लीन हे एक्चुली इससे जाय तसो चिमटान उकल सायडीक कर इधर उधर उड़ा भी सकते. तशें वय कोणाक कोणाक रूच येयली निरपणसाची ती सांगा म्हाका जाल्यार बाबा आतां येवपाक चालू जाल्या. एक ऐसा थंबनेल वय जाय ते येयले कोण कोण रूच काडटा आमच्या तिगा भितरलो. हा म्हाका आतां बाबा फूल पॉवर रूच येयल्या. कोणाक कोणाक रूच येयल्या तुका येयल्या वा हय तुमका येयला रूच तुमका येयला. चला करूया चालू फूल पॉवर उजो सारको. मैंने निरपणस. मम्मी से सीखा है. कुकिंग करपाक न्हू हाँ, ये सगळे पलटने तरेचे को. हाँ. पलटणे कोय न्हू तू ल्हान आसतनासूनच कुकिंग करता न्हू. मम्मी तुजी दिसभर कामान भाव तुजे दिसभर कामान धाकटो स्कुलाक मागीर येयले काय घरा येयले काय तू रांदता न्हू भुरग्यांक सगळ्या भावांक तुमच्या पळय काय बरें. हे ते ल्हान आसतना तेका वयर बाबड्या वाट्यार हातूय पावनासले स्टूल दवरून वयर ते उबे रावन रांदताले न्हू गो. पळयतालो हांव तुका ल्हान आसतना. व्हेरी गुड. हा कर 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 चिरकूट येदे व्हडले येदे हे चिरकूट पळय कसले कट करता वयात बाबा. तेका मम्मीन सगळी ट्रेनिंग दिल्या ल्हान आसतना तशी म्हाका दिल्या पळय तशी घरांतले कामां सगळी करपाक शिकयला. नाल्यार थोड्यांक संवय आहा बैठ के खाने का. थोड्यांक मुगो बेड के खाने का संवय आहा मुगो आनी दाखोवन दिता व्हडली कूक कशी कळ्ळें तुका. आतां हें जायना म्हाका कट करपाक हातीन. चॉपिंग बोर्ड रहता था ऐसे हो चॉपिंग बोर्डार जाता म्हाका आतां हें जायना म्हाका आतां भंय दिसता म्हाका ते. जाता. हाथ कट जाता है ऐसे. बहुत बार कटा है मेरा हाथ. हांव करता तशें कट. हें करता तशें. सो गायज जाल्लेले आहा आमचे. चला आता टिक टॅक करूया. देखो मैंने काट लिया है खत्म हो गया. तेणी मेरा कट केले. हाँ. व्हेरी गुड. हम ये फेंक देते. घालचो बरे प्लेटीन खावया पयलीं मागीर फुडले फ्राय करपाक चालू करूया. मैं हर प्लेट को ऐसे सजाती हूँ. ओके सो गायज पळयात तुमी निरपणस आमी बरो फ्राय केल्लो आसा सारको टू गुड. पळयात पयले काय बरो फ्राय केल्लो आहा पळया. हाक करया मगो हेजें काम चालू. करिया. बरें आहा टू गुड. मेरे को छोड़ दिया. माशाअल्लाह
धुपाक उदी काढला पळय पळय. यो यो म्हणजे यो बड़ा वाला पीस 20 रुपए का. बरा न्हू. बहुत बहुत यम्मी झाला. अच्छा है. डब गिबरी डबल 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 यस. ये हंस रहा है और उधर दीदी देखो सिलेंडर काबार झालो. किधर झालं? आवय दुसरं लावूया सिलेंडर. सो गाईज दिस इज राउंड 2. तो गाइस तुम लोग देख सकते हो इधर उजो राउंड 2. आणि हेणी कितें केला हांगा बांगडो केला पापलेट आणि कितें तरी केला. बऱ्या गाईज आमचो राउंड 2 आणि आमचो एक सिलिंडर काबार झालो. हो सिलिंडरान आम्ही खूपदा कुकिंग केला. सो आता आमच्याकडे एक लास्ट सिलिंडर उरला. चाय बनाएंगे. क्या करूया करूया कुछ भी. कॉफी करूया कॉफी. कॉफी. चल कॉफी करूया चल चलो. कॉफी करूया लेट्स डू इट. कॉफीचे सामान मात हे हाडचें पडटलें तुका शॉपार वचून. हाँ. चल. लाएंगे. राउंड 2 जाल्लो हा आमचो चालू. भूक लागली आमकां. सो गाईज तुम्ही पळोवंक शकता आमच्या वांगडा हा निरपणस एक आसा पापलेट आणि हा 2 बटाट्याची कापां हांगासर सायडीन. हा चला खाया. चलो. अटॅक 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 अटॅक. तू रहा. कौन था पता है? पिल्ली. देखो भाग रहा है. ओ चानी क्या बोलते हैं? हाँ. का अटॅक अटॅक अटॅक. कॉफी करूया मगो कॉफी 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 कॉफी. गरम है. पुरो म्हाका खायात तुमी. प्लेटूच द. तुमको भी चाहिए? ये भी मांग रहे हैं.